आज आम्ही न्यू वाड्या या भागान आसा आणि थ्रू एम्पी-लेड फंड म्हणजे ऑनरेबल सीएमान आमकां एक सेपरेट फंड दिल्लो. म्हणजे अशी गल्ली गल्ली ज्यो असतात आमी पयलीं नॉर्मली जायनाशिल्ल्यो PWD कडेन धाकटी म्हणजे 11 लाख 12 लाख 15 लाख हाजी कामां जायनाशिल्लीं. सो सीएमान एक सेपरेट फंड दिल्लो म्हणजे जाणे करून आमी इंटरनल पसून खंय कामां जायना. म्हणजे सगळीच कामां एक एकदां कॉन्सिलराक हातून पावना. म्हणजे तांच्या फंडांत जितलो आसता तातूंत पावना. तातूंत भितर ही आमकां करपाक मेळची म्हणून हो सेपरेट फंड केल्लो. त्या फंडा अंडर आज आमी ही फुटपाथ आनी रस्तो दोनी आनी गटर रिपेर हे सगळें आमी घेतात. जाणे करून जे हांगा रहवासी आसा तांकां हो तुमी पळयला लास्ट टायम पसून आमी हांगा तांकां कॉन्क्रीट घालून दिल्ले. वो स्लोपींग आशिल्ल्या कारणान म्हाका खूब प्रॉब्लेम जाताले आनी पावसान तर आनी प्रॉब्लेम जाताले. सो आज पेवर घाल्ल्यान मागीर तांकां एक स्मूथ वेवस्थीत वचपाक क्लिनलीनेस पसून दवरपाक खूब बरें पडटलें. आनी त्या खातीर हें एक काम आमी स्टार्ट करता. रोखडेच न्यू वाड्या भागान आनी एक काम त्या सायडीन म्हणजे शास्त्री बीन म्हणटा ताज्या घरा कडेन एक काम जाता. सो अशें करून म्हणजे सगळ्या वाड्यांनी कालूच तुमी पळयलें की सासमळे बायणां हांगा आमी इंटरनल रोड स्टार्ट केलो. सो इंटरनल पसून आज MLAs आमकां वचपा खातीर आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या ऑनरेबल CM डॉ प्रमोद सावंतान आमकां एक वाट दिली. आनी पयलीं रस्ते मेन रोडूच न्ही जाल्यार इंटरनली पसून वचून जाता तितले लोकांची सेवा करप नाल्यार लोकांक सुविधा सरकाराची दिवप हें आज केल्लें आसा. त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच कामां आमच्या वॉर्डान हांगाच एकूच कडेन न्ही सगळ्या कडेन आज वास्कोभर आज कामां चालू आसा. आनी तसोच लोकांचो पुराय सपोर्ट आमकां सदांच मेळटा. त्या खातीर तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ऑनरेबल आमचो चेअरपर्सन पसून आज आसा तांचोय म्युन्सिपालिटी थ्रू प्रत्येक गोश्टीक आमकां सपोर्ट आसता. आज हातूंत काय आज ताजो 50वा वाडदिवस म्हाका दिसता आज पयले वाडदिवसाक ताजी आज बरी बणी आनी तांच्या सायडींतल्यान पसून खुबशीं कामां 14 फायनान्स अंडर 15 फायनान्स अंडर ग्रांट इन एडा अंडर आमी हाडपाक शकले. ताज्या खातीर तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी लोकां कडेन मागता अशीं तुमची कितेंय कामां आसत जाल्यार तुमी आमकां एप्रोच जाल्यार सगळीं कामां आमी करपाक सोदतात. तुमचो तसोच सपोर्ट आसचो. राजीक कालूय आमी एक इनोग्रेशन केलें आनी म्हयन्या भितर तर आमचे 4-5 इनोग्रेशन आसतात. आनी हे केन्ना जावंक ना. कोणूय आसूं कोणूय सांगितलें तुमकां सांगतलें जायनासलीं कामां पयलीं जायनासलीं कामां ताका आमकां खबर ना कित्याक जायनासलीं ती पूण राजी येयलो तेन्नासून कामाची ही सुरवात जाल्या. प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक पाटान काम चालू आहा खंय ना खंय चालू आहा. आनी ही लोकांची रिक्वायरमेंट जे बारीक जे रस्ते आसता तांकांय आशा आसता बा आमच्या एरियान खंय तरी कितें पेवर जावपाक जाय. आमी एक्सक्यूज दिवन फायदो काय ना. आनी जी कामां आमकां आतां एम्पी-लेड फंडान MLAच्या हातूंतसून येता ती खरीच बरी गजाल. कित्याक एकदां आमकां म्युन्सिपालिटी इतलो फंड मेळना की तुमची आमकां आशा सगळी पुराय करपाक. पूण आतां MLA फंडाकूय पयशे येता आनी कामां करून येता. मेन म्हणजे कशें कामाचेर तुजें लक्ष आसपाक आनी काम करपाचें तुजे कडेन धाडस आसपाक जाय आपूण हें करतलो म्हणून. आनी जे प्रॉमिसीस आमी मॅनिफेस्टोन आमदारान दिल्लेले ते प्रत्येक मॅनिफेस्टोचो आमचो मॅनिफेस्टो कालूय हांवें सांगला बरोवन वतला म्हणून. लोकांचे अशें दवरूंक ना एकूय काम दवरूंक ना वा आमचें काम जावंक ना म्हणून. एज अ डेव्हलपमेंट आमी नंबर 1 वास्कोन तुमकां ह्या येणाऱ्या म्हयन्यान नव्या वर्सान तुमकां एक नवीन फीश मार्केट एक बरो फीश मार्केट जो गोंयान खंयच ना तो बरो फीश मार्केट तुमकां येतलो. स्वातंत्र्य पाथ एक ब्युटिफिकेशनाचें काम चालू आहा तें बीन सुरू जातलें. आमचो एक चीफ ऑफिसर बंगलो म्हणून कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो ह्या म्हयन्या भितरूच त्याचें फाउंडेशन जातलें. म्हटल्यार तुमकां नवीन वास्को हें दिसतलें कित्याक जे प्रॉमीस आमी केला आनी आमकां जी वास्को सिटी कशी पयलींच्या टायमाचेर आसली तिच्या एक खंय तरी एक नवो कलर येवपाक जाय जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो हातभार जाय. 3 वर्सां नाल्यार 5 वर्सान खंयचोच आमदार सगळें 100% करूंक शकना. पूण तेणी आपणाचें हें लावन ताकद लावन जेणी केला त्या 3 वर्सां मेरेन म्हाका दिसता बा ताका आनीकूय तुमी 5 वर्सां दिवची. ताका एक मिनिस्टरी मेळत जाल्यार आनीक लोकांची कामां जातलीं. आनी म्हाका दिसता तो एक वास्को सिटीन रावपी मनीस आनी सिटी कशी जावपाक जाय ताका जास्ती खबर आसतली. पूण ताका चड काय उलयना. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य दिवचें सगळ्या लोकांनी देवान आनी अशीच लोकांची कामां करून घेवची. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो MLA दाजी सरकाराक. कित्याक जेन्ना आमी ताजे बरोबर वयता ताका उलो मारता तेन्ना सदांच तो आमकां ना म्हणून केन्नाच म्हणना. आयज फर्स्ट MLA आमचो केन्नाच गेलेले फावटी आमकां केन्नाच ना म्हणून ना. लास्ट टायम आमच्या हिंगा आमी ताका सांगलें अशें रस्तो पिड्यार जाला म्हणून. लास्ट टायम ताणें आमकां इमिजिएटली बेतो घालून दिलो पूण पावसांत तो गेलो कांय नजो. पूण तरी आसतना ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आपूण करतलो म्हणून.
हाज्या पयलीं हांगा आमच्या कावन्सिलरान आमकां आश्वासन दिल्लें तेजे टर्म फर्स्ट टर्म येयले तेन्ना हांगा आमचे पेवर्स पास जाल्या पेवर्स घालून दितलो म्हूण आपूण आतां टर्म काबार जावपाक जाय आयज पासून पेवर्सय ना कांयच ना हांव नको ताका कोणें दे कितें हाडयला कितें करपाक तें काम पण आमी ताका फूल सपोर्ट आसलो आमचो ते करपाक तेणें करूं ना आतां आमी परत आमी दाजीच्या बोलून गेले दाजीक सांगले बाबा आमकां हें मातशें जाय आमचे हिंगा फर्स्ट क्रिसमस विकाक आमचो प्रोग्राम जाता हांगा आनी आमच्या फुर्सा कडेन जायते प्रॉब्लेम जाता लोकांक येतना वाटून पडटा बीन लोक बायक बीन घेवन येताना लेगून स्लीप जाता सो हे आमकां गरजेचो आसलो रस्तो आनी दाजीन ते आमचे आयकले म्हणून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी बाब शिंदेचो चेडो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा हनुमंताकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे हांकां आमी दोगांयकूय सोतायले आमकां मातसो जाता तितले बेगीन रस्तो करून दी म्हूण आनी केलो आनी कोत्ता दाजी बाब तुका सदांच आमचो सपोर्ट आसतलो आनी चड आनी चड देव बरें करूं आमच्या वाड्या वयल्या सगळ्यांच्या नांवान तुका देव बरें करूं कित्याक आमकां तूं केन्ना कितेंच ना म्हणना कसले कामाक गेला जाल्यार केन्नाच ना म्हणना आमी हेज्या पयलीं एमएलए आले पयले जायते गेले करता म्हणला पूण कोणेच करूं नासले हिंगा मेशीन येना आनी कितें जायना तशे एक्सक्युजीस दिताले पूण आतां मेशीन येना आतां पळय बेतो घालपाक मेशीन नाका तुका व्हडलो हे पेवर्स घालपाक मेशीन नाका पूण करता ते करता उतर दिला करून दाखयता ते उतराचे मेन हे लोकांक आनी आमकां खरेंच आमच्या वाड्यावयले खरेंच सगळे आमी तुजे बरोबर आसा सायबा भिनाका तूं फूल सपोर्ट आसा आमचो आनी आमचे कामां तूं कर आमचे वाड्यावयले सगळे खरेंच सीएमाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सीएमान जे बारीक इंटरनल रोडार इंटरफियर जावप म्हणजे दॅट इज अ ग्रेटेस्ट थिंग हे कोण इंटरनल रोडार कोणूच तुका हें जायना बेश्टे भितोले रोड आसा तेजेर हे भितोले रोडाक तेणी करप म्हणजे रोड सारखे लेवल अप करप जावं कितें डांबर घालप एक गरजेचें कितें भायलेच रोड केले म्हूण जायना मेन रोडाचेर भितरले लोकांक जायते गरजेचे आसता केन्ना उजो लागलो जाल्यार गाडी येतलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट आसता मेडिकलाक कोणाची कितें सिरियस केस जाले एम्ब्युलन्स येवपाक डिफिकल्टी आसता सो ही आतां आमकां सगळी सुविधा मेळता ह्या खातीर हांव दाजी साहेब ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आपण सांगला की ह्याच्या पयलीं तेणी ह्या कामा खातीर सांगलेले कोणाक पूण तेणी तांकां एक रिजन दिलें की हांगा मशिनरी येना हे येना ते येना म्हणून पूण आमच्या दाजी बाबा कडेन अशी कॅपॅसिटी आसा ज्या जाग्यार मशिनरी येना आनी ज्या जाग्यार कितें काम हाडलेलें आहा तें तो काम करून दाखयता त्या खातीर हांव लोकां कडेन मागता तुमी असोच सपोर्ट ताका दिवचो आनी कितें काम उरलां पळय तेंय आमकां तुमी निदर्शन हाडून दिवचें जे